मनोज परबाच्या हजेरेत आरजीपीच्या सीईसी बसकेत पक्ष बरखास्त करपाचो निर्णय जालो। पार्टीत एक आमदार असताना लेगीत पार्टी बरखास्त करपाचो निर्णय चुकीचो असो सल्लोय कांय वांगड्यांनी दिलो। ह्या निर्णयाक विरोध करीत कांय सीईसी वांगड्यांनी चिंता उक्तायली, जाल्यार फाटली 4 वर्सां पार्टी बेकायदेशीररित्या चलताली अशेंय कांय सीईसी वांगड्यांचें म्हणणे। 21तल्या 15 फुडाऱ्यांनी पार्टी बरखास्त करपाच्या निर्णयाक तेंको दिलो। मार्च म्हयन्या उपरांत पार्टीचो अध्यक्ष तशेंच पदाधिकाऱ्यांनी वेंचणूक जावपाची आशिल्ली ती अजून जाल्ली ना असोय आरोप तांणी केलो। मजगतीं कथाकथीत आरजीपीच्या अंतर्गत पक्ष फुटीचेर आरजीचो आमदार विरेश बोरकारान आपूण पक्षा वांगडाच आसा अशें रजाव दीत उलोवप टाळ्ळें। मीटिंग आपोवना पार्टीची जनरल बॉडी मीटिंग जावना, फक्त सीईसी कमिटी सुप्रीम म्हणटा सीईसी कमिटीक जाता जाता। सीईसी कमिटीक जे जाता ते आमचे 2 जाण मेंबर आसा हांगा, जे सीईसी कमिटीक पळय जे डिसिजन जाता ते सुप्रीम म्हणटरीत, पूण थंय एक असो शॉकात गजाल आयकुपा आयली आमकां, ती म्हणल्यार पार्टी बंद करपाची, रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी बंद करपाची सीईसी मेंबर उलयतात। हें प्रत्येक गोंयकाराक कळपाक जाय। आनी सीईसीक जे मेंबर आशिल्ले जे मी अपोज केले ते हेका, तो आमचे प्रेमान भाऊ आसा आनी कॅन्डिडो आसा। प्रेमान भाऊ तुमकां तेजे डिटेल कितें सांगता, मिटींगेक कितें जालें आनी कोण कितें उलयलो तें तुका सांगतलो। ती बंद करप ना आनी पार्टींतल्यान कोणाक काडप ना। आनी तिसरें मत आशिल्लें, तुमी जे व्हॉट्सअप चॅटिंग फेसबूक चॅटिंग जाता ते जावप ना। आपले जे इंटरनल गजाली आसा त्यो आपले इंटरनल बसोन सॉर्ट आउट जावपाक जाय, हें म्हाजें पर्सनल मत आशिल्लें। आनी हांवें सीईसी कमिटी मेंबरांक हें सगळ्यांक सांगलेलें। तर काही सीईसी मेंबर म्हणूंक लागले ना आमकां तें कळपाकूच जाय, करपाकूच जाय चॅटिंग। सो करून आज पर्यंत हो प्रकार जाला पळय तो सगळो वाऱ्यार गेल्लो आसा। आनी हेका सगळी सीईसीचे जे मेंबर आसा आमचे जे शटडावन करपाक जाय म्हणटा पार्टी पळय ते जबाबदार आसा म्हाका तरी दिसता। आनी हे सोशल मिडियाचेर आमी घालपाक जायनाशिल्ले। आनी हे सोशल मिडियाचेर आज हो लास्ट ट्रॅक गेला आनी हो ट्रॅक परत येवपाक जाय हें अजुनूय म्हाजें मत आसा। कारण हे पार्टी कॉन्ट्रिब्यूट करपाक सगळे भुरग्याचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा। सीईसी मिटिंगेन बरे बरे टॅलेंटेड भुरगे आसात, तेंच्यांनी कांय उतरां सुद्दां काडूना थोड्यांनी। म्हणजे पार्टी जी बंद करूया म्हणटात पळय तांकां क्रॉस करतलो जाल्यार तेंच्यांनी जे तांकां ह्युमिलेशन जाता हे प्रकाराचेर तेंच्यांनी आवाज सुद्दां काडूना। म्हणजे ते काही दबावा खाली रावल्या, पूण हे दबावा खाली रावपाचो प्रश्न ना। आरजी पार्टी फुडें वचपाक जाय आनी गोंय आमचें वाचपाक जाय, इतलेंच हांव आयचे कडेन सांगता। पार्टी बंद जावपाक जायना म्हणून। देव बरें करूं। आली जो आरजीपीन जो बोवाळ चल्ला तेजेर तुजें कितें उलोवप? मीटिंग आसा ना ना एकूच कमेंट दिने म्हणल्यार तूं आसा आतां पक्षान काय कशें कितें? पक्षान आसा तर ना तुवें एंटी पार्टी एक्टिविटीज केल्या म्हणून तुजें नांव केलां। उलय आमी कमेंट मागीर दिता, मागीर कमेंट दिता। एंटी पार्टी एक्टिविटीज अशें मीटिंग चालू आसा। ग्रीश एंटी पार्टी एक्टिविटीज अशें तुजेर एलिगेशन जालां। हांव दिता,